पूण फेरीबोटीची युज्युअल लायन आहा तशीच आहा, जे आमकां इनकन्विनियन्स जाताले चोडणेकारांक ते तशेंच जाल्ले आहा. सो व्हडलो कांय फरक पडोंक ना. आनी आतां अशें जाल्लें की 15 मिनटां दोनूय फेरीबोटी तेवटेनूच. सो हेज्या मध्येगातान कितें जर एम्बुलन्स येयल्ली, कोणें इमर्जन्सी आसलेले एम्बुलन्स ती वयतली आसली कशी, हो एक मोठो प्रश्न येता. सो मेन जो आमचो सुटावो आसलो की जे इनकन्विनियन्स जाता पळय ते तशेंच जाता. Good morning, Xavier from Sharau. The situation over here hasn't changed. It has become worse. It is cleared out a little bit now, but it's almost 10:30. But you should have seen during the peak hour. I've got videos and photographs. It was a total chaos, a total breakdown of the system. There are only 2 home guards over here on duty. There is no police to control the traffic. And also, the cars have been charged 30 rupees, where it is not due to their fault. It's not due to that. It's just because it's a necessity. There is no pass or there is no option for a pass kept as of now because the app is not yet ready. This is a total inconvenience on the for the commuters and lapse on the part of the government. Thank you. हांगा पळोवंक शकता तुमी चोडणा केदी व्हडली दोन आयज काल उद्घाटन जालां रोरो फेरयेचें, पूण कितली व्हडली लायन आनी फेरी सर्विसीस व्हेरी स्लो कशें दिसता. ज्या भशेन वचोंक जाय तशी वचना. हांगा लोकांक जे त्रास जाता पळय ते तशेंच त्रास जायत आसा. आतां अशें जालें की 15 मिनटां दोनूय रो फेरीबोटी तेवटेन जाल्ल्यो. सो आतां एम्बुलन्स वयतली जाल्यार कशी वयतली? एम्बुलन्स जर हांगा येयली कोणा पेशंटाक घेवन जाल्यार कशी वयतली ती कळना.